इश्टानो, सो रिसंटली आमगे किचन रेनोवेट केल्लें हा. एक्चुअली रेनोवेट करपाक पडलें कित्याक तेगे जो ओटो आहलो तेगे स्ट्रक्चर पडटालो सकला. सो ऑलमोस्ट आफ्टर 1 मंथ आमगे जे किचन हा ते रेनोवेट करून कंप्लीट जालो हा. इल्लें इल्लें काम करपाक खूब दीस गेले आनी रेनोवेशनाच्या दिसांनी आमगे वस्तू प्लस गेस्टो आमी शिफ्ट केलोलो आनी तो आतां आमी आमगे रेनोवेटेड किचनान हाडून दवरला. सो पयली डीश आमी चिंतला की तें गोड करपाक. सो हांव करतलें गाजर का हलवा. हलवा स्टार्ट करचे पयलीं एक ल्हान किचनचो टूर करुया. चड व्हडलेशें कांय केलें ना आमी. हिंगा वॉलाक आमी टायल्स बसयल्याय आनी सोकला हें आमगे सिंक वो आमगे न्हू तेची मान एशियन तेशी घुंवता. चड घुंवडायल्यार मान बान मोडोंक हा आमी बोवाड मारतली. आमगे जे वॉल टायल्स हा तेजेर कॉफी हा तो केन्ना रांदता रांदता कॉफी पिवपा मूड बीन येयलो जाल्यार पिवपाचें. ही आमगे कॅबिनेट्स आनी वो आमगे सिलिंडर दवरपाचो जागो फॉर सेफ्टी पर्पज आमी ओपनूच दवरला. एंड ही सगली आमगे कॅबिनेट्स. एक कॅबिनेट हांव तुमकां ओपन करून दाखयता. आजून कांय सामान दवरना आमी. सो ही आमगे भितरली सायड एंड दॅट्स इट. गाजर का हलवा करपाक ऑब्वियसली आमकां जाय गाजर. पयलीं हांडेन घायली घी एंड कॅरट आनी तो मातशें मोव जावपा बरो शिजोयलो एंड तेजे उपरांत दूद घायलें आनी मातसो वोगोत धांपून शिजोयलो. दूद जें हा तें मोको मातशें सुबेज पडलें सो तें सारकें सुकोवन घेवपा मातसो वोगोत लागलो. तेजे उपरांत हांवें घायली शुगर. म्हाका चड स्वीट लायक ना सो हांवें चड शुगर घायलो ना. तेजे उपरांत हांवें घायलो टेस्टाक इलायची पावडर एंड सम ड्राय फ्रुट्स. गोंयान कितेंय डीश करप म्हटल्यार सुरयाक हात लावन येवप. एनीवे आमचो गाजर का हलवा जावन तयार आसा.